देवगिरिटी कुलदेवता दर्शन पळयतेशिल्ले आमगेल सक्कड वीक्षकांक नमस्कार. आजी देवगिरिटी कुलदेवता दर्शन हाजे 50 एपिसोड. गेल्लेल 1 वर्ष तुकुनू आम्ही ह्या कार्यक्रमा मुखेन गोवा म्हणलेले एक पुराण प्रसिद्ध क्षेत्रांतू आजचे आमगेल देवळांची दर्शन करचे एक कार्यक्रम करता आशिल्ले ते. ह्या कार्यक्रमात तुम्ही पळोवन आमकां मस्त सहकारूय दिला. ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही सांगवेन तालुकांतू जावचे एक धार्मिक जानपद आचरणेच विशयांतू ಸ್ವಲ್ಪ पळोवचे आसाची. तशीची थंय अशे सुमार सन सन देवस्थाना दर्शने करता आसती. थंय गणपती देवस्थान, पैकदेव म्हणलेले एक देवालय देवस्थान, तशीची रामनाथ देवालय देवस्थान, विठ्ठल देवाल देवस्थान मस्त थंय थंय ते पळोवचे मेळटा ती. तांतू केलो देवस्थानाचे दर्शन आम्ही ह्या कार्यक्रमान आज करता आसती. श्री पैकदेव महाराज म्हणलेले एक हांगाचे जनप्रिय देवस्थान. हे एक पुरातन देवस्थान आहे वय. हांगा देव घोड्यावेरी विराजमान जाल्लो आसा. घोड्यार बशिल्ल्या ह्या देवाक पल्लकी उत्सवा वेळारी त्या घोड्या समेत आशिल्ली मूर्ती दवरून विजृंभणेरी पल्लकी उत्सव करतात. हे पैकदेव देवस्थान हांगा मस्त एक जनप्रिय जावन मस्त जन ताजे फॉलोवर्स म्हळ्यार त्या देवस्थानाक भेट दिवचे भक्त आसत. श्री रामनाथ देवालय एक देवस्थान हांगास. रामनाथ देवालय एक लिंग रूप जालेले एक शिवालय रूप ते तसल एक देवस्थान हांगास. थंय हांगा सुंदर जाल्लो अलंकार करून देवाक आरती करचे क्रम आसा. श्री रामनाथ देवस्थान एक हांगास. थंय श्री रामनाथ देवालय सुंदर जाल्लेले लिंग आसा. ताका अलंकार करून पूजा करचे आसा. रामनाथा मळ म्हणटा तें ताका आनी एक नांव आसा तें म्हणजे केळकर बाग. पिरा राज्याक तेकून हो वाठार आनीक हांगचो रामनाथ हो सांगे गांवचो ग्रामदेव अशें म्हणटात. ह्या देवळाचें एक खाशेलेपण म्हळ्यार हांगा लिंग आसा देवाचें आनीक नांव जरी रामनाथ आसलें तरी हें शिवाचें देवस्थान, विष्णूचें देवस्थान न्ही. हें देवूळ केन्ना साकून हांगा आसा, कितलीं वर्सां जालीं हाजो आमकां अजून कांय तपास लागना. पूण जाणटेल्यांनी सांगून दवरलां की शिगम्याची सुरवात ही पायकदेवाक नमन घालून जातकच रामनाथा मळार वचून रामनाथाक नमन घालपा जाय आनी ताजे उपरांत मागीर पिरा राज्याक वचून त्या पिराक नमन घालपा जाय. हें आमच्या जाणटेल्यांनी सांगलां आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां हें चलत आयलां. राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव. माझे नाव नितीन लव नायक, केळकर बाग, सांगे गोवा. हांव रामनाथा मळार हांगा देवळाचे मातशे पुजा बिजा तशें काम करता. रामनाथ मळ हे आमकां कांयच खबर ना. आमगेले आज्या पणज्यान बापायन बीन सांगलेलें हें बरें पयलींचें देवूळ अशें म्हणून, पांडवा तेंपाचें अशें म्हणून.
आनी हांगा मुर्ती देवूळ पळयलें जाल्यार खूब जीर्ण जाल्लें. आतां हें नवीन बांदलां. हांगा एक उत्सव म्हणल्यार शिवरात्री जातात. शिवरात्री अभिशेक जातात. रामनाथ टेंपल म्हळ्यार एक म्हादेवाचें देवूळ तें. शिवरात्रेचे उत्सव जातात. मागीर आमी रामनवमी हें करतात. रामनवमीचे उत्सव जाता. तितूंत 2 दीस प्रोग्राम आसता. एक दीस वर्धापन करतात, दुसरे दिसा रामनवमीचे हें करतात. आनी तशें सोमार आमगेले चालू आसतात. ಹಂಗಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಸಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಾಂತೂ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೀತಾ गणपती देवू आणि श्री जंबेश्वर देवालय सन्निधानस. हे जंबेश्वर देवालय लिंग देवस्थाना लागीं एक सान गुडींतू आस. म्हजें नांव प्रसाद भानुदास शेणवी कोसंबे. आमच्या सांग्यार आयिल्ल्या हांव 7वी पिढी आयिल्ली. सांग्यार आयिल्ले नंतर 200 वर्सां जालीं. आमी मूळ कोल्हापूरचे कोसंबे कौंडिण्य गोत्री. आमी कोल्हापूरच्या राजे दरबाराक बुद्धीबळ खेळपाक म्हणून आमकां राजान ती नॉमिनेट केल्ले. तें बुद्धीबळ हाका निपूण आशिल्ले आमी घराणे. ताजे नंतर आमी आमचे कुलदैवत श्री रामनाथ पंचिष्ट देवाच्या सान्निध्याक येवन आमी लोटली ह्या गांवांक स्थायीक जाले. लोटलेच्यान आमी त्या नंतर 1510 हांगा पोर्तुगीजांनी आक्रमण केलें आनी तांणी आपल्यालें राज्य चालू केलें. कालांतरान ते आमचे बाटाबाटीच्या काळांक 1560 आमची काही कुळावी लोकांनी रामनाथ देवस्थान हें लोटलेच्यान रामनाथी अंत्रूज म्हालांतल्या फोंडा ह्या गांवांक रामनाथी व्हरपाचें ठरयलें. आनी 1560 वर्साक तें देवूळ रामनाथ देवस्थान हें रामनाथी बांदवड्या हांगा स्थायीक जावन ताची रामनाथ देवाची प्रतिश्ठापना केली. कालांतरान हे आमी लोटलेच्यान मागीर आमी उजगांव ह्या गांवांक आयले रामनाथ फोंड येतकीर. आनी कालांतरान मागीर उजगांवच्यान आमी उणीर आयले. उणीर थोडो वेळ रावले आमी, थोडे काळ रावले आनी उणीर साकून आमी रिशिवन म्हणजे आतांचें रिवण ह्या गांवांक आयले. श्री सातेरी देवी म्हणलेले एक देवीले देवस्थान हांगासर. देवी म्हळ्यार हांगा फातराचे जेवो रुखाचे जेवो मूर्ती ना. हांगा एक वल्मीक जेवो रोयण म्हणटा ती एक मातयेचे रोयणा भितरी ही देवी वासस्थान आस म्हणू आवास आस म्हणू जन मानवता. आनी ते एक व्हड वल्मिकाक तांणी कुंकुम हळदी पुरा दवरून अर्चन पूजन करता ती. ह्या देवस्थानांतू ह्या वल्मिका सुतू वच्चाक व्यवस्था आसा. तसं सातेरी देवीले देवस्थान पळोवया. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ शिगमोत्सवा वेळारी जावचे अनेक धार्मिक जनपद आचरण कसं म्हळ्यार सुवारी आमी सवारी म्हणून येता. म्हळ्यार देवाक घेवन घराघराक ताजी भक्त देवाल भक्त घेवन वता ती. घरा गेल्ले तेन्ना त्या घरचे देवाक तांगे ते आपोवन देवाक जावक गेलेले निवेद्य आरती आनी दिव्या ताल काणिका असल पुरा दिवन तांगेले एक भक्ती प्रदर्शन करता ती. असल सुवारी म्हळ्यार रात्री वेळार जावचे एक कार्यक्रम जावन आसा. ताजे ಸ್ವಲ್ಪ दृश्यावळी तुम्ही पळयात.
हांव दिनेश मणेरकार, पाईकदेव शिशिरोत्सव मंडळाचो सचिव. फाटलीं साबार वर्सां ह्या शिशिरोत्सवांत सांग्यावेल्या शिगम्याक वांटेकार जावपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या आनी तें हांव म्हजें भाग्य समजतां. आमच्या शिगम्याक एक थोडे वेगवेगळे पार्ट असतात शिगम्याचे, आनी तातूंतलो एक म्हत्वाचो भाग म्हणटा तो सुवारी. म्हाका दिसता जवळ जवळ 1989 ते 90 सावन ही सुवारी हांव स्वता ती जबाबदारी म्हजेर आसा. आनीक सुवारी गांवांक वेगवेगळ्या फॅमिलीक भेट दिता. सुवारी म्हळ्यार कितें तर सुवारी म्हळ्यार अर्थान सांगतलो जाल्यार पायकदेव गांवच्या घरांनी भेट दिता. आनीक ताजें सिंबॉल म्हणजे पायकदेवाची गुडी ही सुवारे बरोबर आसता आनी त्या गुडयेक खूब मान आसता. म्हणजे जवळ जवळ पालखी जशी घरा कडेन देवाची येता ताजे बरोबर ह्या गुडयेक मान आसता. सुवारी केन्ना साकून सुरू जाली म्हाका तरी खबर ना. जाणटेल्यांक आमी विचारलें जाल्यार तांकांय खबर नाशिल्लें. शिगमो हो कितलो पुरातन हेंय आमकां खबर ना. आमकां खबर आसा ती फाटले जवळ जवळ 1926 हो शिगमो सांग्यावेले कांय सारस्वत फॅमिलीज खेळपाक लागले आनी तेन्ना सावन तो आज मेरेन चलत आयला. आनी 2-3 वर्सांनी हाची सेंटेनरी जातली, शताब्दी जातली. ह्या सुवारेक सुरवातेक सारस्वतांतलेच कांय लोक स्वता वाजप शिकले. ह्या वाचपाक इन्स्ट्रुमेंट्स जे आसात ते गांवचे इन्स्ट्रुमेंट्स, लोकल ह्या मातयेंतले इन्स्ट्रुमेंट्स. देखी खातीर ढोल, तासो, कासाळें आनी ताजे बरोबर मागीर सुरा खातीर शेनाय सुर्त. पूण हातूंत भितर वेगळीं आनी भायलीं वाद्यां येनात. ही सुवारी आमचे जाणटेले स्वता शिकले, स्वता प्रॅक्टीस करताले आनीक मागीर गांवां भितर जी सारस्वताची घरां आसात किंवा अधिकाऱ्यांची घरां आसात त्या घरांनी भेटी दिताले. श्री पैकदेव महाराज म्हणल्यार एक प्रादेशीक नांवाचो देव हांगा मस्त कडेन जनप्रिय जावन आसा. तांगेल देवस्थाना पैकी एक देवस्थान कौसंबी कुटुंबाचे लागीं आसा. हांगा पैकदेव देवाले एक फोटो दवरला. थंय प्रार्थना केल्ली नंतर हे वीरभद्र देवाले उत्सव प्रारंभ जाता. तशें जावन त्या कुटुंबेची आनी आईल जन थंय वचून भयभक्तीन पैक देवाला मागूंक घेवन मुखावेल कार्यक्रम करतात. जय 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 श्री पाईक देवा आगे अमुचाये धावनी. जय 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 श्री पाईक देवा आगे अमुचाये धावनी. नमितो तव पद चरणी कुशला श्री साधे. नमितो तव पद चरणी कुशला श्री साधे. जय 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 श्री पाईक देवा. होळी परबेचे वेळार जावचे शिगमोत्सवा कार्यक्रमा वेळारी श्री वीरभद्र देव एक व्यक्तील वैरी आवेश येवन एक नमुना नाच करता. हें एक धार्मिक आचरण. गोवांतू थंय जावचे ह्या कार्यक्रमांतू आमी सांगवेम तालुक्याचे कौसंबी म्हणलेले एक कुटुंबेचे घरांतू जावचे असल एक वीरभद्र देवाले एक उत्सव आमकां पळोवच्याक मेळ्ळो. ह्या वर्साचे हे उत्सव आमी तुमगेल खातीर ह्या कार्यक्रमा खातीर घेवन आयले ती. श्री पैक देवाले देवस्थान दक्षिण गोवाचे सांगवेमचे झॅन डॅम म्हणलेल कडेन आसा. हांगाचे देवाल नांव श्री पैक देव महाराज. मस्त जन भक्त ह्या देवस्थानाक भेट दिताची. गणपत देवाले वेशभूषण केलेल चेडूव नृत्य करतात. हांगाचे कोसंबी कुटुंबेचे व्हड घर हांगा वंशपारंपर्य जावन वीरभद्रालो उत्सव चलता. ह्या वेळारी ह्या घराक फूल आनी विद्युत दिव्याचो अलंकार करतात आनी थंय हजारान जन येवन ह्यो कार्यक्रम पळोवच्याक बसतात. कोसंबी कुटुंबाचे सदस्याले आंगारी ह्या वेळारी भार येता.
श्री वीरभद्रू म्हणलेलो हो देवालय आराधना ह्या वेळार मात्र हांगा जावचें. गोवाचे विंगड खंयचे भागांतू वीरभद्र देवालय देवस्थान म्हणलेलें ना. तशें जावन लागीं राज्य कर्नाटकांतून हें वीरभद्र देवालय एक कॉन्सेप्ट गोवाक येवनासचें पुरो म्हणून अनुमान करता ती. हांव अमेय कोसंबे, पाईकदेव शिशिरोत्सव मंडळाचो प्रेसिडेंट फॉर पास्ट 7 years. आज आमचें मुख्य आकर्शण वीरभद्र जो जावपाचो आसा. फॉर पास्ट 97 years आमी वीरभद्र करतात. आनी आतां जो तुमी पयला धर्मानंद कोसंबे, ही इज डुईंग इट फॉर पास्ट 50 years. ह्या गांवचें मुख्य आकर्शण अशें म्हणल्यार जाता वीरभद्राची सवंग. जवळ जवळ 400 ते 500 लोक हांगा जमा जाता वीरभद्राच्या निमित्यान. पयलीं चड जाताले, आतां कोरोना जाल्ल्याक मातसो क्रावड कमी जाला. हो वीरभद्र पळोवपाक सगळे गोंयच्यान लोक आज जमा जातात. तातूंत भितर सांग्यार वाठाराचे भाटी मागीर हांगा 10-10, 15-15, 20 किलोमिटर पयसले गांवच्यान सुद्दां लोक हांगा येतात पळोवपाक. शिगमा चालू आहे. दरवर्षीप्रमाणे माझा जो शिगमा चालू आहे, आज वीरभद्र आणि सांग्यावेल्या ह्या शिशिरोत्सवान मंगलाचरण हे शिगम्याच्या पयली दिसा साकून म्हणजे फाल्गून कृष्ण एकादशी ते फाल्गून कृष्ण अमावशेक 2 फावटे मंगलाचरण जाता. फाल्गून कृष्ण एकादशी आणि फाल्गून कृष्ण अमावस्या ह्या दोन्ही दिसाक मंगलाचरणाक हरदासाची भुमिका हांव स्वता करता. पयलीं म्हजो बापूय सर्गेस्त दामाजी बाबलो शेणवी कोसंबे हो करतालो. नंतर म्हजो व्हडलो भाव डॉक्टर अभयकुमार दामाजी कोसंबे हो करूं लागलो. आनी 2008 वर्सा सावन आज मेरेन ही भुमिका हांव साकार करतां. मंगलाचरण म्हणजे आमचे पायके देवाचे मांडार नाल्लाच्या रुपान गणपतीक आरती करून आमी स्टेजीर हाडटात. स्टेजीर हाडटकच पयलीं विदुशक येता. विदुशक येतकच गणपतीचें स्तवन जाता. स्तवन जातकच भटजी येता. भटजी येवन शास्त्रोक्त पुजा करता. आरती जाता. गाराणें जाता. गाराणें हांवूच घालतां. मागीर ते आशिर्वाद घेतले नंतर मयूर नृत्य जाता. म्हणजे शारदेचें नृत्य जाता. ताजोय आशिर्वाद घेतात. आनी शारदेचें नृत्य जाले उपरांत वीरभद्र अवतार सुरू जाता.
मूर्ती पादुका आणि औदुंबर मूर्ती पादुका कुंवरी पावमला हे सरस्वती हो चपल तुझे मयूर वाहन चपल तुझे मयूर वाहन चपल तुझे मयूर वाहन चपल तुझे मयूर वाहन दूर दूर करी गाऊन दूर दूर पावमला हे सरस्वती हो ब्रह्मकुवरी पावमला हे सरस्वती हो चपल तुझे मयूर वाहन चपल तुझे मयूर वाहन दूर दूर करी गाऊन दूर दूर करी गाऊन आवड करी हो हो गोंयांत वीरभद्र नांवाचो एक रिच्युअलिस्टीक डान्स जाता. तो 3-4 ठिकाणी जाता. बोरये जाता, सांग्यार जाता आनी फोंड्या जाता. वीरभद्र हो बेजिकली शैवा कडेन कनेक्टेड आशिल्लो हो डान्स किंवा नृत्य म्हणटात ताका आमी. तातूंत वीरभद्र चो अभ्यास घेवन एक मनीस जाचेर अक्षरशः शैवाचें रूप येता अशें म्हणटात आनी तो हातान 2 चुडी घेवन तो नाचता. अशें सांगतात की हो वीरभद्र जी संकल्पना आसा किंवा कॉन्सेप्ट आसा किंवा मुळात ही संस्कृती आसा ती मूळची गोंयची न्ही, तर विजयनगर काळांत ही कल्चर गोंयांत आयिल्ली आसा. अजून सुद्दां सांगे किंवा बोरी ह्या गांवांनी वीरभद्राक व्हरावपाचो एक किंवा ताका ताजें सल्युटेशन जें म्हणटा आमी तें करपाचो एक स्टायल आसा. तें सल्युटेशन जें आसा तें अजून सुद्दां कानडी भाशेंत आसा. कांय ठिकाणी हाजो कोंकणी भाशेंत ट्रान्सलेशन जाल्लें आसा, पूण काही गांवांनी अजून सुद्दां कानडी भाशेन हाजी सल्युटेशन म्हणटात. कौसंबी कुटुंबाचें हें एक व्हड घर आसा. थंय वंशपारंपर्य जावन एक व्यक्तील वयरी कुटुंबाचे एक व्यक्तील वयरी वीरभद्र देवू एक आवेश येता. आयल तेन्ना वीरभद्र देवू 2 हातांतू 2 उज्ज्या धोंदी एके 2 खड्ग दवरून घेता आनी विविध रितीचे नाचू करता. तो देवू कन्नड भाशेन उलयता. तशें जावन हें एक आचरण कर्नाटकांत तुकून गोवाक गेला कितकी म्हळ्यार एक अनुमान जन करता ती. ह्या वेळार देवालोटू मस्त जन राबून त्या भितर भाग घेता ती. तांणी देवाला कन्नड भाशेन उलयता ती आनी त्या घरांतू साबार जन येवन ह्या कार्यक्रम वीक्षण करता ती.
असल कौसंबी कुटुंबांतू जावचे हे एक कार्यक्रम तुम्ही आजी पळया. सांग्या GSB आसनी ते वीरभद्राचे हे करतात ते 1926 दोन स्टार्ट केलां. ताज्या पयलीं जॉयंट मिक्स आशिल्लो. आतां GSB आसा तो शिगमोत्सव 1926 सुरू केला आनी तो आज पर्यंत चालू आहा. 1926 जेवण कोसंबी आनी वीरभद्र कॉमेर्स केला. ताजे नंतर सावळो श्रीनिवास सिनाय कोसंबी केलो, तो मजचूल तो. ताजे नंतर शिवानंद जेवण कोसंबी म्हणटान केलो 1-2 वर्सां. मदीं पांडू सालकारान 1-2 वर्सां केलो. आनी आतां 1972 धरून आज पर्यंत हांव करता. म्हणजे जवळ 51-52 वर्सां जालीं. सांग्यार वीरभद्र सवंग जे आहा ते गुडीपाडव्याच्या पयल्या दिसा सुरू जाता. 1972 धरून हांवें स्टार्ट केला वयाच्या 22व्या वर्सा. ते आज पर्यंत जवळ जवळ 52 वीरभद्र जातलो. फक्त कोरोना टायमार 1920-19 भितर जालें ना. तो एकच खंड पडला. सांग्यावेलो शिगम्याक सारस्वत समाज करपा लागल्याक 1926 सुरवात जाली. सांग्यावेलो वीरभद्र हो करपा लागल्यार 2026 वर्साक 100 वर्सां पूर्ण जातात. पयलीं जेन्ना सारस्वत समाज वीरभद्र करपाक लागलो तेन्ना पयलीं हो वीरभद्र जयवंत कोसंब्यान केलो. ताजे नंतर सावळो कोसंब्यान केलो, ताका म्हाबळू कोसंबे म्हणटाले. ताजे उपरांत तो शिवानंद कोसंब्यानी केलो आनी अंदू 52वें वर्स धर्मानंद नारायण कोसंबे हो वीरभद्र करता. ह्या वीरभद्राक कितलीं वर्सां जालीं केन्नाच्यान तो सुरू आसा हाचो अधिकृत रिकॉर्ड ना. तरीकी ताका भरपूर वर्सां जालीं हातूंत इल्लोय दुबाव ना. कारण आमगेल्या वीरभद्राची वरावणी ही सगळी कन्नड पद्दतीन आसा, जाचो संबंध आतांच्या गोंयांत कसलोच ना. तरीकी ही वरावणी कन्नडीन हांगा करतात. अजून पर्यंत तशीच वरावणी जाता. सगळ्यां पयलीं महादेवाच्या वरदपुत्रा हौदो बरोबर आशिल्ले हौदो म्हणटात आनी जो हरदास आसता तो ही वरावणी करता. ताजे नंतर कैलास वळगे हौदो म्हणटा. महादेवा म्हणून उलो मारतात तेन्ना हौदो म्हणटात. ही सगळी वरावणी कन्नड भाशेन आसा. म्हणजे एक ताजो हें मेळटा की जेन्ना कन्नड राजान हांगा राज्य केलें तेन्नाच्यान ह्या वीरभद्राक सुरवात जाली अशें म्हणूं येता. ವೀರಭದ್ರಾಲ್ ಉತ್ಸವ ವೇಳಾರಿ ವೀರಭದ್ರಣ್ಣ ಹೌದು म्हणटची श्री महादेवाले वरपुत्र जल्लो वीरभद्र देवू तांबडी बण्णाचे अवंगाले तोंडाक बण्णू तशीची हातांतू 2 खड्ग बण्णाचे पताके प्रभावळी किरीट अशे एक व्यक्तील अंगारी आवेश येता. तातय्या म्हणू तो विविध रितीचे नृत्य करतची कन्नडानी भक्ता लागीं उलयता ती.
हो देवू खंय खंय नृत्य करतकी थंय थंय सुतू आशिल्ले भक्त तागलोट्टू भोंवताती. वीरभद्र देवाला असल वेसू हंग मात्र न्हय, गोवांतू साबार कडेन चलतात. खंय खंय श्री वीरभद्र देवाले रुपारी आवेश येतकी थंय पुरा असलेची वेशभूषण असता. हातांतू खडग एके उज्जाची धोंदी धरता ती कन्नडान उलयता तशीची तातय्या तातय्या म्हणू नांच करता. देवगिरी कुलदेवता दर्शन इनिशिएटीव ऑफ बाब नंदगोपाल शेणे जे विश्व कोंकणी केंद्राचे प्रेसिडेंट आसात हांचे अंडर जे एक 50 एपिसोडाचो जो प्रोजेक्ट जालो गोंयच्या विविध देवळांचेर आणि ऐतिहासीक स्थळांचेर सुद्दां काही ऐतिहासीक स्थळांचेर सुद्दां हे एक उत्कृश्ट डॉक्युमेंटेशन करपाची एक जी आयडिया आसा किंवा कॉन्सेप्ट आसा तो खूब म्हत्वाचो. कारण अशें की गोंयच्या विविध देवळांनी जी कार्य जातात किंवा फेस्टिवल जातात किंवा थंयच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो रिच्युअल्स जातात हाचें डॉक्युमेंटेशन करप आनी तें उरप तें सासणा खातीर उरप हें खूब म्हत्वाचें आसा.
हो जो प्रोजेक्ट आसा तो एक हिस्ट्री स्टुडंटाकच न्ही तर कोणी जर रिसर्च करतलो तर तांकांय बी खूब म्हत्वाचो हो प्रोजेक्ट युजफूल आसतलो. तशेंच जे जे भक्तगण आसात वेगळे वेगळे ठिकाणी जांकां काही कारणां लागून गोंयां येवपा मेळना आनी तांचे कुलदेवतेचें दर्शन तांकां घेवपा मेळना तर हो चॅनल किंवा हो प्रोजेक्ट तांकां तें दर्शन घेवपाची खूब हें मेळटा. आयच्या एपिसोडांतू आम्ही उत्तर गोवा आसचे पेरनेम मळेल कडेन आसचे श्री भगवती देवस्थानाचे दर्शन करता सती. हें एक पुरातन म्हळ्यार सुमार 500 वर्सां चड इतिहास आसचे देवस्थान जावन आसा. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. नीलाकाशांतू विजय पताका उक्तसतना स्वर्ण कलशाचे धवी रंगाचे हें देवळ भारीचन दिसता. देवळाचे प्रवेश भागू अत्यंत सुंदर जाल्लेले काळी फातराचे दोनी हस्तेंचे शिल्प आशिल्ले निमित्त भारीचन दिसता. हे हस्त्यो सोंडिली वैरुब्बारनू देवीक जयकार करतस की म्हूण दिसता. देवळा मुखारी दीपस्तंभ आसा. देवस्थानांतू विशेष कार्यक्रम आसतना हांतू दिवी लायतात. दसरा वेळारी पूज करची तसले शमी वृक्ष हांगासर. दसरा ह्या वेळार जावचे दुर्गा पुजा तशीची नोव्हेंबर जवळ डिसेंबर म्हयन्यांतू जावचे वर्षावधीची जात्रा हांगा जावचे होडी कार्यक्रम. सुमार 25,000 जन ह्या कार्यक्रमा वेळारी हांगा येतात. देवस्थानाचे सभा मंडपू पार्श्वभागातून पळयले तेन्ना मस्त होड आसचे कळटा. देवस्थानाचे मुख्य गोपूर अष्टभुजाकृतीचो आसा आनी विंगड आकाराचे गोपुरय ह्या देवळाक आसात. श्री भगवती देवस्थानाची श्री जगदीश्वरी भगवती देवीली मूर्ती अष्टभुजाची, दैविक प्रभेची, मंदहास, विशाल नेत्र, वात्सल्यपूर्ण मुखभावाची. श्री भगवती देवीले मूर्ती एक फातराचे फलकारी आसा. हातांतू शस्त्रास्त्र धरलेली, किरीट, नांकानत्तू आनी रुप्याचे प्रभावळी मदेंतू आसची देवीली सुंदर मूर्ती पुरातन जालेली. पोर्चुगीसान पाडेनशी सोडलेले थोडे देवळां पैकी हें देवस्थान एक म्हणटात. श्री भगवती देवीक पुष्पालंकार करून त्रिकाल पूज करचे आसा. श्रीदेवी भगवती रवळनाथ व तदनुषंगिक देवस्थान
हे आमचे पेडण्यातले एक व्हडले आनी गोव्यातले नामांकीत अशें देवस्थान आहा. ह्या देवस्थानान आमच्या सगळे 12 टेम्पल्स येतात. पहिले म्हणजे श्रीदेवी भगवती, मागीर श्रीदेव मुळवीर, श्री मारुती, श्रीदेव रवळनाथ, श्रीदेव भूतनाथ, गौतमेश्वर, महादेव, गौतमेश्वर आणि नारायण. मागीर तुमचे आदिस्थान सातेरी, माऊली आणि सतिया. त्याचप्रमाणे हे सगळी 12 देवस्थानांचे आमचे एक महत्त्वाचा सण असता तो म्हणजे वार्षिक दसरो. ह्या दसऱ्यात्सवाक जे भाविक असतात ते सगळे येतात, तांकां कौल असता आणि देवाचा आशीर्वाद घेऊन ते वयता. आणि आतापर्यंत अशी आख्यायिका आहा की ह्या देवस्थानान जो प्रसाद घेऊन कौल घेऊन वयता तांकां सगळ्यांक येणु धन्यळो लकुमी ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. श्री भगवती देविले देवस्थानाचे प्रांगणांतू श्री सातेरी, श्री रवळनाथ देवू, श्री भिवांगी पंचाक्षरी देवू, ब्रह्मा, श्री विष्णू आणि श्री शंकर देवाले देवस्थानय आसती. कोष्टकांतू गणपतील मूर्ती आसा. स्टेट रोड 17 मुख्य मार्गा बगलेनाची ह्या देवळाचे दिसता. ह्या देवस्थाना लागीची आणि 4 देवस्थानं आसती. मुख्य जालेले देविले देवस्थाना लागीची चंद आणि सान जालेले 2 देवस्थान दिसतात. ते गोवाचे टिपिकल आर्किटेक्चराचे देवस्थान. विष्णू देवाले सिमेंटाची मूर्तेचे हें देवळ श्री द्वारपाल देवाले. भितरी स्तंभ रुपाचो देवस. त्या स्तंभाक रुप्याचे दोळे नांक तोंड आसती आणि आभरण आसती. वस्त्र सुंदर जावन न्हेसयला. तशीची सरळ सुंदर पुष्पालंकारूय आसता. ह्या देवळाक संबंध पाविले श्री माऊली देवालय सुंदर जलल देवस्थान गोवा शैलीचे आनी एक सगळ्यांनी पळोवका जलल तसले सुंदर देवस्थान अनति दूरांतच. एनामल पेंटांनी थळथळचे होडोड्ड गोल खांबे आसती. नेलाक जिओमेट्रिकल डिझायनाचे टायल्स आनी गर्भगुडीचे भायले भागांतू पेंटिंग आसा. ते अत्यंत आसक्तीदायक जावन आसा. कलात्मक जालेले ह्या देवस्थानांतू 2 चंद द्वारपालकाल मदेंतू विराजमानाचे देवाले नाव श्री माऊली. होडोड दोळे, दाट भवे, भरलेल गाल असले गुमटे जलल ह्या मूर्तीक वस्त्रालंकारू अति सुंदर जावन केला. गोंड्या फुल्लाचे माळा, किरीट, पितलेचे जाली वर्काचे प्रभावळी, 2 सालान लांबण दिवे अमोघ चंदाई ह्या देवस्थानांतू निर्माण करत असती.
प्रिय वीक्षकांनो, गेलेल 1 वर्ष तुकुनू आम्ही यूथ ऑफ GSB चॅनलांतू देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन म्हणल्यार नावाचे हे देवस्थाना दर्शनाचे कार्यक्रम केले. ह्या कार्यक्रमांतू दाखयले सकट देवस्थान गोवा आणि कर्नाटकांतू अशी देवस्थान जावन आसती. हांतू मस्त कुलदेवस्थानय जावन आसती. स्वल्पपटी आम्ही कुलदेवस्थाना जाल्ले विविध कार्यक्रमाचे एक दृश्य तुमकां ह्या कार्यक्रमा मुखेन दाखोवचे प्रयत्न केला. ह्या निर्माण आणि प्रसार करच्याक मस्त जनानं आमकां सहकार दिला. तशीच ह्या कार्यक्रमाचे वीक्षक जावन तुम्ही ह्या पळोवन आमकां मस्त सहकारू आणि आशीर्वाद केला म्हणवेत. तुम्ही तुमगेले वॅल्युएबल कमेंट्स हांगा बरोवन आमकां प्रोत्साहन आणि ह्या कार्यक्रमाचे लिंक तुम्ही तुमगेले दोस्ताले तुमगेले लेखतल्याल मदें तू वांटून घेवन ह्या कार्यक्रम प्रचार जावच्याक कारण जावन आसती. तुमकां आतां धन्यवाद सांगचे समय आयला. ह्या कार्यक्रम देवगिरी टी ह्या संस्थेच्यान प्रायोजन केले. तांणी सर्व रितीरी हाजे शूटिंग आणि प्रसार जावच्याक सहकार दिल्लेलो आसा. सगळ्यांक धन्यवाद आमी सांगतची आयचे हे 50 एपिसोड आयचे कडे एपिसोड हे कार्यक्रमाचे हांगा आमी कैद करतात. कार्यक्रम कैद जाल्ले म्हणून तुमी पळय नशी राबू नाका ती. हाजे यूट्यूबाचे लिंक फेसबुकाचे लिंक तुमकां केन्नाय मेळत आसता. ते तुमी तातवळ पळोवचे. मुख्य जावन तुमी गोवा वचे फुडें हें पळोवन घेतल्यार तुमकां खंय वचचें येता म्हणल्यार एक आयडिया जाता. कित्याक म्हळ्यार हे कार्यक्रम प्रारंभ करचे उद्देश कसो आसले म्हळ्यार आमगेल जनांनी युवजनांनी गोवा म्हणलेले एक श्रेष्ठ जाल्लेले एक क्षेत्र आसा. हे गोमांतक सप्त कोंकणा भितरी एक मुख्य जाल्लेले ऐतिहासीक आणि पुराण प्रसिद्ध प्रदेश जावन आसा. ते बरी एक प्रवासी आकर्षणा क्षेत्र म्हूण लेखच्यानच ते आमगेल पूर्वजाल गांव आमी सकट थंय तुकून आयिल्ले ती. आनी हें देवस्थान आत्तां ते व्हरोन घेवन येवच्याक मस्त जनान त्याग केलेलो आसा. मस्त जनान हाजे खातीर काम केलेलें आसा. आमगेल मालगड्यान केलेले त्यागू आणि तांगेले एक साहसमय एक इतिहासाचे अध्यायू आमी विसरच्यानच म्हणलेलेची हे कार्यक्रम प्रसार करचे उद्देश जावन आशिल्लो. हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. आयची हे एपिसोड वरेन तुमगेले गोत आशिल्ल्या जनाल मध्ये वांटून घेयाती आणि हेंवूय सगळ्यांनी पळोवच्याक आमकां सहकार दियाती. तुमकां सगळ्यांक अनेक पटी अनंत अनंत वंदन सांगताची कार्यक्रम अखेर करता ती. नमस्कार.